गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। कळंगुटे खाजगी बस आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी आगताक सोंपलो। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केला। फुडलो तपास सुरू आसा। नमस्कार, आम्ही असा सध्या कळंगूट आणि कळंगूट येवपाचें कारण म्हणजे आयज सकाळी 8:30 वरांचेर ज्या जाग्यार आमी उबे आसा तो रस्तो आसा थेट कळंगूट बिचाचेर वयता आणि ह्याच जंक्शनाचेर आयज सकाळी एक फटल एक्सिडंट जाल्याची खबर सध्या समोर येयल्ली आसा। जो रस्तो थेट बिचा कडेन वयता त्या रोडा वयल्यान एक 2 व्हीलर स्पीडीन बायक येताली आणि समोरच्यान एक लोकल जी बस आसा जी इंटरनल रुटाचेर वयता ती आपल्या बस स्टॉपाचेर वयताली आणि हांव ज्या जाग्याचेर उबे आसा थेट ह्याच जाग्याचेर तो एक्सिडंट जाल्लो आसा। जेन्ना ही बस जी आसा बस स्टॉपार वयताली तेन्ना त्या ड्रायव्हर जो आसा बसीचो तेणी फुडल्यांतल्यान पयलें नोटीस केलें की जी 2 व्हीलर येता ती स्पीडीन आपल्या सायडीक येता तेणी जाग्यारूच आपली बस जी आसा ती थांबयली, पण फुडल्यान जो स्पीडीन 2 व्हीलर येतालो तेणी थेट धपको हाडलो आणि बसीचेर मारलो। वो धपको इतलो नेट नाशिल्लो की सायडीन जो इलेक्ट्रीक पोल आसा जो एक मारूय आसा तेजेर तेजो धपको लागलो तो उसळून ते सायडीक पडलो आणि तेतून तो सिरियसली इंजर्ड जालो। हांगासरली जी शॉपां आसा त्या शॉपकारांनी थेट एम्ब्युलन्स आपयलें तेजे कडेन वचून तेंच्यांनी पयलें तेन्ना तो अनकॉन्शियस कंडिशनान आशिल्लो। जेन्ना लोकलांनी तेका एम्ब्युलन्सान घातलो तेन्ना तेजी जी डायग्नोस आशिल्ली तेजी तो चॅकअप करता आसतना डॉक्टरांनी अशें ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केल्लें आसा। सध्या हो जो रायडर आसा तो कर्नाटका पासीन गाडी घेवन येतालो, स्पीडीन आशिल्लो आणि बेंगलोर ह्या गांवचो खंय तरी आसा। सध्या घटनास्थळी कळंगूटची पुलीस जी आसा PSI सावंत व तेचे पुलीस कॉन्स्टेबल आसात तेंच्यांनी हांगासर येवन सध्या ह्या जाग्यावर पंचनामा केल्ली आसा आणि फुडलो जो ड्रायव्हर आसा जो बसीचो ड्रायव्हर आसा सध्या तेका चौकशी खातीर कळंगूट पुलीस स्टेशनाचेर आपयल्ले आसा। सध्या ह्यो जो फॅटल एक्सिडंट आसा तो ह्याच जाग्याचेर जाल्लो आसा आणि सध्या जो डिकीज आसा तेका GMCन फुडल्या इन्व्हेस्टिगेशना खातीर व्हरपाक गेल्ले आसा। ह्या एक्सिडंटा बद्दल फुडलो जो अपडेट आसा ती आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी।